श्रावण मासी हर्षमानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे। नमस्कार, योकार तुम्ही पळतात माय गोवा नेटवर्क। श्रावण महिना आयलो की सगळ्यांच्या मनात खोस येता। श्रावणात सगळीकडे पाचवीचार हिरवळ पातळलेली असता। मधीच एक पावसाची सर येता जाल्यार दुसऱ्याच खिणाक वत पडटा, अशा आशयाच्यो ह्यो कवितेच्यो ओळी। श्रावण हिंदू धर्मातलो एक पवित्र महिनो असे मानतात। धार्मिक महत्व आणि प्रथा हांच्या खातीर नामना मेळिल्लो हो महिनो महादेवाक समर्पित असून महादेवाचो आशीर्वाद मागपा खातीर हो महिनो शुभ मानतात। अंदू ह्या महिन्याची सुरवात सोमारान जाल्ल्यार हो योग 71 वर्सां उपरांत आयला। हो योग हाच्या पयलीं 1953 वर्सा आयिल्लो। हो महिनो उत्सवाचो आणि सणासुदीचो असो आसा, जाका लागून ताका सणाचो राजा म्हणटात। नागपंचम, रक्षाबंधन, सुताची पुनव जाका आमी नारळी पौर्णिमा लेगीत म्हणटात, जन्माष्टमी हे काय महत्वाचे सण। तसेच आयतार, शुक्रार, मंगळारा मंगळागौर पूजप अशे दर दिसाक सणाचे महत्व असता। गोयात ह्या महिन्याक चडशे लोक शिवराक रावतात, नुस्तें मांस खायनात। धार्मिक महत्व कुशीक दवरले जाल्यार हो काळ नुस्त्यांच्या प्रजननाचो काळ, ताका लागून नुस्त्याची वाढ जावप दिवप हो लेगीत हाचो हेत आसा। तसेच ह्या काळात पावस, वत आणि दमट हवामानाक लागून जनावरांच्या शरीरात लेगीत हानिकारक बॅक्टेरिया तसेच हेर परजीवी पॅरासाइट्स ची वाढ चढ प्रमाणात जाता। ताका लागून मांस आणि नुस्तें खावप टाळप हो खबरदारीचो उपाय। तसेच ह्या काळात सगळीकडे तायकिळो, कुड्डू, फागला, तांबडी भाजी हे सारखे भाजी व्हड प्रमाणात जातात। ह्या सैमिक खजिन्याचो अनुभव घेवप लेगीत महत्वाचो असता आणि ह्या भाज्यांनी ह्या काळात आमच्या कुडीक जाय ते पौष्टिक तत्व लेगीत असता। घडये तेकाच लागून ह्याच काळात सैम आमकां हे दान दिता। तुमकां सगळ्यांक श्रावणाची परबी आणि हो महिनो भरभराटीचो वचू अशें देवाकडे मागणे।